Namánmore kurpen bolole sorves pot jatainsa ostoria mode tu sodo ani sodo itsopu Jesus. Namánmore kurpen bolole sorves pot jatainsa ostoria mode tu sodo ani sodo itsopu Jesus. Namánmore kurpen bolole sorves pot jatainsa ostoria mode tu sodo ani sodo itsopu Jesus. Naman more kurpen bolole sorves po tu jataensa ostoria mode tu sodo ani sodo itu zapu Jesu. Naman more kurpen bolole sorves po tu jataensa ostoria mode tu sodo ani sodo itu zapu Jesu. Naman more kurpen bolole sorves po tu jataensa ostoria mode tu sodo ani sodo itu zapu Jesu. Naman mare kurpen bolole sorves po tu jataensa ostoria mode tu sodo ani sodo itu zapu Jesu. Naman mare kurpen bolole sorves po tu jataensa ostoria mode tu sodo ani sodo itu zapu Jesu. Naman mare kurpen bolole sorves po tu jataensa ostoria mode tu sodo ani sodo itu zapu Jesu. Naman mare kurpen bolole sorves po tu jataensa ostoria mode tu sodo ani sodo itu zapu Jesu. Moi mambapa kani putra kani pavitra atmyank. O माझ्या बघोश Jezu निवारे आमकां आमकोडांतल्या उज्यांतली वर सगळे आत्मे स्वर्गाराज्यान अदी करून चड गरज जाल्लेल्यांची. आवे 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 Maria आवे 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 Maria. दुसरो मिस्तेर सुम्या जेजू क्रिस्त जिवंत जातो 40 दिसांनी पोळजोडीस स्वर्गार चडलो हो फोण आमी भेटोया. दर एक पिडे चाचलेल्या भाव भयणांक जायते तरेन ते कश्ट जाता ह्या वेळार ह्या मागण्यांतल्यान तांकां आमचे फाव कर म्हणून मागुया. सगळीं म्हणुया आमचे बापा. आमचो दिसपटो इग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणण्यात पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. बायगंती मोरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बायगंती मोरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बायगंती मोरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बायगंती मोरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बायगंती मोरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
बायगंती मोरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. बायगंती मोरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. बायगंती मोरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. बायगंती मोरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. बायगंती मोरे देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. आदी आतां आनी सदां सर्वता आमेन. ओ म्हज्या बगो शेजू निवारे आमकां हेम कोणांतल्या उज्यांतले हो सगळे आत्मे स्वर्गाच्यान अदीक करून चड गरज आसलेल्याची. आवे 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 मारिया आवे 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 मारिया. तिसरो मिस्तेर सुम्या जेजू क्रिस्त स्वर्गार वेतून फाटलो दीस संदाक सनाकल म्हणले सुवातेर जुयांक वार मरी आनी आपोस आसले हो फोण आमी भेटुया. आमच्या गोंयांत जावचे आसा ते इलेक्शना पासत तर एक बरो उमेदवार निवडून येवंक न्हय तो फोटींग उलोवपी जावं चिटींग करपी पूण बरो उमेदवार गोंयांत सांबाळटलो आनी जी मतांक घालता ताणें आपलें मत जबाबदारेन त्या मनशाक घालून त्या उमेदवाराक निवडून हाडून ताका पवित्र आत्म्याचो उजवाड फाव कर म्हूण मागुया. आमची बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसार जावं. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुझ्या ताईंसा ओ storia mode tu sodo ani sodoi tuझा पूज जेजू. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुझ्या ताईंसा ओ storia mode tu sodo ani sodoi tuझा पूज जेजू. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुझ्या ताईंसा ओ storia mode tu sodo ani sodoi tuझा पूज जेजू. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुझ्या ताईंसा ओ storia mode tu sodo ani sodoi tuझा पूज जेजू. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुझ्या ताईंसा ओ storia mode tu sodo ani sodoi tuझा पूज जेजू. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुझ्या ताईंसा ओ storia mode tu sodo ani sodoi tuझा पूज जेजू. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुझ्या ताईंसा ओ storia mode tu sodo ani sodoi tuझा पूज जेजू. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुझ्या ताईंसा ओ storia mode tu sodo ani sodoi tuझा पूज जेजू. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पो तुझ्या ताईंसा ओ storia mode tu sodo ani sodoi tuझा पूज जेजू.
Naman Maricurpen Balale, Service for the Jataensa, Ustoria Modetu, Sodo, Anisodo, itu Sopo Jesu. Moyum Bapa Kanim Putra, Kanim Povitratmia. मुझे बगोशिय निवार्यम कायम कडनल्या उजनली और सगल्या आत्मे स्वर्गराज्यान अधिक करून चोड बरो जातलेची आवे 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 मारिया आवे 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 मारिया. The fourth mystery, the Assumption of the Blessed Virgin Mary in heaven. In this mystery, let us pray for all the youths, all those who are present here, and all those who are following us through the live stream today. We pray that we all may personify Christ in our life. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in most need of thy mercy. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. The fifth mystery, the coronation of the Blessed Virgin Mary as the Queen of heaven and earth. In these mysteries, we pray for all the families. Let us pray for our own families and for all the people that we know, our neighbors, and everyone who is following us live to the live stream today. May we all be united as one people in our family. Help us, Mother Mary, intercede for us to be like you, who, at the first news of the pregnancy of your cousin, went for our aid. Help us so as well, that whenever someone in our family is in need, to be the first one to go for their help. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in most need of thy mercy. Ave, Ave, Ave Maria, Ave Maria. नमन राणी काकुडचे माई तुंगे आमचे जिवीत अमृत आणि बरोवचो आमी परदेशी वेळेची बाळकां तुका उलो माता ह्या दुखाचे कोणा नासतना अस्कास सुस्कास सोडून रुदन करून माई तुका प्रार्थना आमचे दोयार शारांतनी तुजी काकुडची नदर घाल तूं कोनवाल्यान मोगाल दुलोबांक वार मरी हे पडसा उपरांत सोपूत जेजू आमकां दाखय भाग्यवन देवाचे माय आमचे पासून माग जेजून बासालां ते आमकां फावो जावच्या तर ह्या वेळार सगळी आमची मागणी आनी अदीक करून ही आखी रात बरे भाशेन सारूंक तेच माय सायबीण मायंचो आदार मागुया आनी आमचे सगळ्या ह्या फादरांक तांचे जिवीत तांची भलायकी ह्या वेळार तिच्या हातान घालुया आनी सगळी म्हणुया नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस्पो तुज्या तायेंसा वस्तोऱ्या मोदे तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू बायगंती मरे देवाची माय आमा बापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सरता आमेन संवसाराची राणी माग आमची भास बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव या
good all the time. He put his song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good. God is good all the time. Okay, everybody, let's join in. God is good again. God is good. Everybody, come on. All the time.
Praise the Lord, thanksgiving, be every moment thine. Sacrament most holy, oh sacrament divine. Praise the Lord, thanksgiving, be every moment thine. जेजू आमचे मदें आयिल्लो आसा. आमच्यो मानो बागून हे जेजूक आमचे मदें तुमच्या काळजांनी तुमच्या कुटुंबांनी एक मोगाचो येवकार दिवया. ओगेपणान कांय घडयो आमी सारूया. आमची नदर जावं दी पवित्र साक्रामेंताचेर, जंयचो जेजू एका उंड्याच्या रुपान आमचे मदें येता. आमच्या काळजांनी आमच्या कुटुंबांनी आमच्या जिवितान विराड करूंक तो लालयता. ताचे दोळे आमचेर आसा. कसलें तरी दूख कोश्ट घेवन हांगासर आमी जमलेले आसा. कसलें तरी आमच्या काळजांनी रोडणी आसा, प्रश्न आसा. हे जागरणान आज हे वेळार ओ जेजू आमचे प्रश्न, आमचे दूख, आमचे कोश्ट पयसायतलो म्हूण होच विस्वास धरून ओगेपणान एक घडी जेजूचेर दवरुया. सगळीं बसूया. Praise the Lord. प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार ह्या जागरणांत. जेन्ना आमची भावना आमचे कोश्ट घेवन आमी हांगासर आयिल्लीं आसा, पयली सुवातेर देवाक दिन वाचुया. हे जागरणांत जेजू आमचे मदीं पेणे करता. आमचे बरोबर आपूण जागरण करता. आमचेर आयिल्ले दूख कोश्ट प्रश्न हो दुबाव हो जेजू पयसायतलो म्हणून हो विस्वास धरून ह्या 3 वरांच्या जागरणान आमी भावार्थान विस्वासान भाग घेवया. जांकां कुमसार जावंक जाय तांणी थंयसर फाटल्यान उबी रावची. कोणाकूय कुमसार जावंक जाय जाल्यार पयल्या वरांतल्यान फादर फ्रांसीस कन्फेशनलान आसतलो. कोणाकूय कुमसार जावंक जाय तुमी थंयसर उबे रावचें आनीक कुमसार उपरांत तुमच्या जाग्यार येवन बसचें.
प्रितीच्या भावांनो, आज आमी विश्वय धरलेलो आसा. खोल उदकांत आमची झाडां शेवटीची. म्हणजे कास्ट युअर नेट्स इन डीप वॉटर्स. आनी हे विश्वाचे करता आसतना पयले सुवातेर जेन्ना जेजू आमचे मदीं आसा, आमी जेजूक आमच्या काळजांनी येवकार दिवया. आनी काळजांनी येवकार दितलीं जाल्यार पयले सुवातेर आमी देवा लागीं बोगसोनी मागुया. उस्कोत आमी मनशां, तोरेची उस्कोताय आमी पडटा. जावं ल्हान उस्कोताय, जाणा जावन नोको जावन जेन्ना असले उस्कोतेन आमी सांपडटा तेन्ना देवा सोरशील आमी पयस वेता. पूण देवाचें काळीज मोगाचें काळीज, देवाचें काळीज बोगसोनचें काळीज. आमच्या मनान आमी जेन्ना जेजू ह्या सांडलेल्या शेडीक सोदूंक वेता, हो देखावो मनान हाडुया. No one knowing the 99 sheep were in the sheepfold. No one knowing. पूण एकलोच सांडलेलो. सगल्यांक सोडून जेजू ताच्या फाटल्यान गेलो, ताका ताची सोद करूंक. आनी जेन्ना हो ल्हान मालगडो सांडलेलो मेंढरो जेजूक मेवता, आपल्या खांदार उबारून मोगान आनंदान खुशाल जावन तो परत येता. आमी सांडलेली मेंढरां. आनी हेकाच लागून देवा लागीं जेजू लागीं हे वेळार हें गायन करुया. चेंज माय हार्ट ओ गॉड. आमचें काळीज बदल जेजू. आमचें मन बदल. आमी उस्कोत मनशां. कितले फाटी आमी सांडटा, खाला पडटा, चेपता, वो दुसऱ्यांक चेपोवन दवरता. एक नवें काळीज फक्त देव आमच्या काळजांनी रचून घालतलो. And this is our prayer. This is a prayer of all young people, of all the children. Lord, change my heart. Change my heart. बदलणी is very difficult. Change is very difficult. We don't want to change. आमी तशें वाडले आमकां तशेंच जिवीत जाय. आनी जायते पावटी जेन्ना देवाचें उतर आमच्या काळजांनी बसता, देवाची कृपा बसता, ती नाच जाता. कित्याक आमी बदलूंक सोदिना. खुमसाराचो उपयोग करून आनी हांगासर हे वेळार जेजूचो संदेश आमच्या काळजांनी बसतलो जाल्यार, येतलो जाल्यार, this is what we do now. Lord, forgive us. Have mercy on us. बरोबर आमी गायन करुया. Change my heart, O God. देवा लागीं कसली माफी आमी मागूंक जाय. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Heart, O God. Make it ever true. Make it ever true. Change my heart, oh God. Change yourself, O God. May I be like you. And make us like you. You are the potter. I am the clay. Mold me and bake me
This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. May I ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. हे वेळार आमी देवाचें उतर आयकुया आनी आयच्या विशयाचेरूय आमी नियाल करुया. आमी सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. लुका पोरमोनी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. उपरांत घडलें तें हें. देवाचें उतर आयकूंक लोक जेजू भोंवतणी चिंचून आसलो आनी तो जेनेसरेत तोलीचे धोडीर उबो आसलो. तेन्ना थंय तोलीचे देगेर ताणें 2 होडी पळयली. खारवी देंवून रापणी दुधाले. तांतली एक होडें शिमावचें आसलें. ताचेर तो चडलो आनी ते तोडीक तान मातशें पयस व्हरूंक ताणें मागलें. आनी होड्यार बसून थंय तान तो लोकांक शिकोवन दितालो. उलोवन जातूच ताणें शिमावाक सांगलें, खोल उदकांत होडें भायर व्हर आनी मासली धरूंक तुमच्यो रापणी घालात. ताका जाप दिवन शिमावान म्हणलें, गुरुजी, रातभर आमी कोश्ट केले पूण आमकां कांयच सांपडलें ना. तरी पूण तुज्या उतराक हांव रापण घालतां. अशें केले उपरांत तांकां इतली खूब मासली पडली की तांच्यो रापण्यो पिंजूंक पावल्यो. आनी हें आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्यांक होड्यांक आसलेल्या भागीदारांक तांणी खुना करून आपयले. ते आयले आनीक बुडूंक पावसोर दोनूय होडी भरली. तें पळयना फुडें शिमावन पेद्रून जेजूचे पांय पडलो पडून म्हणली, म्हजे सरशिल्लो पेल्यान चोर सायबा, हांव एक पातकी मनीस. आनी आमी ताचे बरोबर आसलेले तितलेय पडलेली मासली पडून सारकेच तोटाकले. हे परी शिमावाचे भागीदार आसले जेबेदाचे पूत जाकोब आनीक जुआंव. आनीक जेजून शिमावाक म्हणलें, भिवू नाका. हे फुडें तूं मनशांक धरतलोय. आनी होडी तोडीक काडून सगळें सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाल इश्टंदो, कास्ट योर नेट्स इन डीप वॉटर्स हो विशय म्हणजे तुमची झाडां खोल उदकान मारात. शिमाव पेद्रू जेबेदाचे पूत खारवी आसले. आमकां गोंयकारांक सगल्यांक दर्याची आवड, नुस्त्याची आवड. नुस्तें नासतना जेवण जायना. नुस्तें जाय सगल्यांक. आनी आमी जाणा कोण भाशेन रापण्यो दोरयान घालता ते. हे खारवी पेद्रू शिमाव जेबेदाचे पूत जाकोब जुआंव, they were experts at fish. The fishermen, they were expert at the sea. पूण तरी आसतना हे दिसाक आख्खो दीस ते थकले. आख्खी रात तांणी सारली आनी बेजार जाल्ले.
ते निराशी जाल्ले, तांकां कांयच तांच्या झाडांक मेळूंक नासलें. आनी निराशी जावन तोडेर येवन आपले झाडां ते सारखे करताले, नितोल करताले. हे निराशीपणान आसले. पूण जेजू जेन्ना शिमावाच्या ओड्यार चोडटा आनी म्हणटा परत दोरयान या, आनी तो म्हणटा परत तुमची झाडां खोल उदकान मारात. इन डीप वॉटर्स, कास्ट युअर नेट इन डीप वॉटर्स. शिमावाच्या मनान जाल्लें आसतलें पेद्रूच्या, हांव खारवी. जेजू तूं खारवी न्हय, तूं नुस्तें मारूंक केन्ना गेला. इतलीं वर्सां हांव नुस्तें मारतालो, आय एम द एक्सपर्ट. हे दुबाव ताच्या मनान आयले. तरी आसतना पेद्रून जेजूक कांयच म्हणूंक ना. वेड करिनासतना पेद्रू म्हणूंक लागलो, आमी रातभर कोश्ट केल्या, आमकां कांयच पडूंक ना. पूण तुज्या उतराक लागून हांव आनीक पावटी रापोवन खोल उदकान घालता. प्रितीच्या भाव भयणी, हांगासर आमी नियाल आमचो सुरू करुया. कित्याक जायत पेद्रू ओ ताच्या भागीदारांक नुस्त्याक मेळूंक ना? What was the reason? They were good fishermen, expert fishermen, and still they failed to catch a fish. And they were disappointed, disheartened, they were broken. ही गजाल मोगाल इश्टेंदो दर एका कुटुंबाची गजाल. You must consider you are the fisherman today. Each family, you are casting your nets. तुम्ही एक रापोणकार कशे जावं परदेशी गांवांत तुमच्यो रापण्यो मारूंक हांगासर येयलेलीं आसा. आनी जायते पावटी कितले आमच्या कुटुंबांनी कितले तुमी थोकोस कोत्ता. You work hard, you struggle, whether it's winter, the summer, in odd hours. You have to take care of the children, the sick people, तुमची भलायकी. आनी तरी आसतना तुमी कोश्ट करता, तुमी थोकता. हे खारवी रातचे वेळार आपल्यो रापण्यो शिवरायताले दर्यांत, ताका कांयच मेळूंक ना. And so they were disappointed. तांचे भाशेन we are also disappointed. We are also broken-hearted. We have no energy. कितल्या आवयच्या बापायची आज तुका आमकां आनी शक्ती ना फादर. हालींच एक आवय म्हणूंक लागली, देवान तर एक मिलाग्र केल्यार हांव गोंय गेल्यार म्हज्या कुटुंबा सांगाताक घोडे एक बरो उजवाड आमच्या काळजांनी पेट्टलो आसलो. पूण ताकद ना फादर, बोड ना असली येवजण घेवंक. चारूय कोणशांनी दूख. हें दूख म्हज्या तोंडार हांव केन्नाच दाखयना. रोडटा तें काळीज रातची न्हीद पडना. असले आवयची दुखां, बापायची दुखां आमकां दर दिसाक गमून येता. आनी कित्याक जायत मोगाल इश्टेंदो, असल्या सोबीत सुंदर गांवांत जेन्ना एक बरी येवजण करून आयली, कितली सपनां घेवन आयली. But are we really happy? Is a $1 million question. Are we really happy? आमी खरेंच खुशाल आसा? आमी एकामेकाक फटयता, आमकांच फटयता, देवाकूय फटयता. इतलो तोकोस, इतली घाम तुमी वावरता. And then why there's no happiness? And the sole reason is today's gospel. आयची वाजो. Because we are casting our nets in wrong places. आमचे झाड, आमच्यो रापणे आमी मारता, त्यो सारक्या जाग्यार आमी मारोना, दुसऱ्या जाग्याचेर मारता. ते खारवी आसा ते मनीस ते जाणा खंयच्या जाग्याचेर निस्त्याक आसा, खंयच्या जाग्याचेर.
आणि तरी आसतना पेद्रू आनी ताचे सांगाती सांडले. दे वर एक्सपर्ट्स. आणि जायते फावटी आमी म्हणटा वी आर एक्सपर्ट्स. वी नो हाऊ टू रन अ फॅमिली. हांव एक बापूय, हांव एक आवय, हांव बीन जाण आमचें कुटुंब कशें चलोवंक. अँड स्टील वी फेल. बिकॉज वी आर कास्टिंग आवर नेट्स इन रॉंग प्लेसीस. म्हणजे आमची झाडां आमी सारक्या जाग्याचेर आमी मारूना. जेजू म्हणटा तांकां खोल उदकांत घालात. इन डीप वॉटर्स, इन डीप वॉटर्स. म्हणजे हे जाग्यार तुमी तुमचे नेट मारूंक ना. सो कास्ट युअर नेट्स देर. हे खोल उदकांत तुमची झाडां तुमी घालात. आणि जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता तेन्ना आमचें मन बदलता. देवाचें उतर आमच्या काळजांनी पिकून येता. आणि आमकां जाय तसली मासली आमच्या झाडांक पडटा. खोल उदक म्हणजे कितें? जरी तर आमी थकल्या आमच्या जिवितांत, एक जाग्यार आमी आमचें झाड मारूंक ना. तें म्हणजे आमचें भावार्थाचें झाड. आज आमचें जिवीत आमी इतलें तोकूच घेवन कोबार जाल्लें आसा. पूण भावार्थाचेर, धर्माचेर, मिसाचेर, मागण्याचेर हांगासून आमचें झाड पडना जायत. And only then we can receive the fish in abundance. आमी आमचें जिवीत सगळ्याकूच मारता. आमची झाडां तोरेचे जागेचेर आमी मारता. आनी जायते फावटी ना ते सुवातेर मारले म्हणटूच आमी निराशी जाता. आयचो पयलो संदेश मोगाल इश्टेंदो, खोल उदक म्हणजे देवाचेर. तुजो देव आमकां सांगता. म्हणजे मागण्याचेर जावं दी आमची नदर, आमचें जिवीत, आमची झाडां. And when you cast your nets in the eyes of faith, to build your faith, build your own relationship with God, there is a change. There is a newness of life. मोगाल इश्टांदो, जितले आमी नियाळ करता आमच्याच भाव भयणांचेर, हांगासर ओ उदीक जाल्यार पोड्डेसांत जियेतले गोंयकारांचेर, धर तूं युकेच. आमी फटकिरी जातली इफ वी से वी आर रियली हॅपी विथ गॉड. आज देवाक जागो उणो जायत गेल्लो आसा. दुसरो जागो वाडत वेता. आनी हाकाच लागून जेन्ना आमची झाडां ओडटा तेन्ना देवाची कृपा आमी ओडून हाडिना. देवाचो मोग आमच्या काळजांनी येना. देवाची कृपा आमकां मेवना. सगळी दुसरो चिकोल आमच्या काळजांनी आमी पुंजायता. निराशी जाल्ले पेद्रू आनी ताचे शीस जेजूचें उतर आयकलें तांणी. तांणी म्हणूंक ना जेजू तूं नको कितें करता तें, आमी जाणो आमी खारवी. तुजे उतराक म्हणटा पेद्रू गुरुजी, तूं म्हणटा तर तुजे उतराक हांव राखोवन घालता. म्हणजे ट्रस्टिंग इन गॉड. And that is very difficult for us. What is faith? What is a trust? आमकां दिसोना. आनी तरी आसतना जेजूच्या देवाच्या उतराचेर आमकां भावार्थ धरूंक देव आज आपयता. When we trust God and we lead the life in the eyes of God, we can bring a change in our own families. आणि खूब मासली पडली. कितली पडली? इतली पडली ही झाडां पिजूंक लागली. आमचेरूय आमच्याय कुटुंबांनी इतली मासली पडटली, वो इतली देवाची बेसांवां येतली, आमची झाडां पिजतली. When we trust God, when we trust in the word of God, when we let God work in our own self. निराशी जाल्ल्या पेद्रूक आनी ताच्या शिसांक जेजू पयस आयना. तांकां चेपून दवरिना.
They were disheartened, they were broken, they were disappointed. But Jesus encouraged them. The only person who can encourage our children, our young people, and our families is Jesus Christ. Though we pull an empty net, though we have nothing in our net, we are disappointed. It's Jesus who can encourage us when we trust His word. And Jesus helps Peter and his apostle to rediscover a new self. So when we trust Jesus, we can discover a new self within us. Aminial also amzo chidung zai. Do we follow everything, or do we gather everything and leave Jesus behind? जेन्ना पेद्रूक आनी ताच्या शिसांक जेजून म्हणलें, तुमकां म्हजें शीस करतलो, हें एक तुमचें दुसरें खा, हें सोडात आनी म्हज्या पाटल्यान येयात, म्हज्या पाटल्यान येयात. आनी रोखडेच आपल्यो रापण्यो, आपल्यो ओडी आपल्या बापायक सांडून, सगळें सांडून ते ताच्या पाटल्यान गेले. पूण आमच्या जिवितान एक आडवेस्तोरेची शिकवण आमकां मेवता. तेन्ना देव आमकां आपयता, आमच्या भुरग्यांक आपयता. जेन्ना आमकां मागणेची मनशां जावंक आमंत्रण दिता, देवाचो आमी पाटलाव करूंक जाय, ही येवजण आमच्या मनान येता. आमी कितें सांडटा? आमी सगळेच वस्तू पुंजयता, पूण सांडटा तो जेजू. फाटीं उरता तो देव. पूण हे शिसांनी तशें करूंक ना. ताणें आसलें नासलें तें सगळें सांडलें आनी जेजूच्या पाटल्यान ते गेले. आज मोगाल इश्टेंदो हांगासर आमी हे जागरणान भाग घेतना देवा लागीं कितें मागतले? आमची झाडां जोड जाल्लीं आसा. देवा आमी थकोस घेता, कोश्ट करता, आनी तरी आसतना आमच्या झाडांन बरेंपण कित्याक पडना? देवाचो आशिर्वाद कित्याक येना? देव आमचे लागीं जायते वस्तू पुंजावंक उस्कायना. पूण बरें तें आमच्या झाडांनी पडटलें जाल्यार आमी जेजूचो पयलो पाटलाव करूंक जाय. हे आज आमी दर कुटुंबाची मागणी हांगासर घालुया. हो नियाल फुडें व्हरता आसतना अनेक फावटी आमच्याच गायनांतल्यान देवाक दिन वाचुया. वाखाणणी तुका काळजांत हें गायन आमी करतले. आनी देवाक दिन वाचुया आमच्या कुटुंबा पासत, आमचे फॅमिली पासत. जे प्रश्न आमचेर येता, जे कोश्ट आमचेर येता, जे दूख आमचेर येता, तेन्ना देवाची गोठाय, देवाची भरवंसो देवाचेर आसूंक हें आमी मागून घेवया. सगळीं उबी रावुया. Sumi, tunes बरोबर म्हणुया. Makani tuka kalzanda. Tunes Makani tuka kalzanda. Tunes Father.
Santa. Pozorocna, tuc pozodori, wakani duka kalsasa. Tuc pozorocna, tuc pozobur, wakani duka kalsanta. Tuc pozo asro, tuc po Jesu, wakani duka kalsanta. Tuc Jesu Lord mozo, sarne me agarak shiro, vishwa tu shir mozo dirta. Tuc Jesu kilo mozo mo da anitu mozo dawo tu Jesu shieta. Tuc mozo sumi, tuc mozo dio, wakani duka kalsanta. Tuc mozo rocna, tuc mozo doni, wakani duka kalsanta. Tuc mozo sumi, tuc mozo dio, wakani duka kalsanta. Tuc mozo doni, wakani duka kalsanta. Mozo white belt, other tuzo gopan, tu chaso tos kilo. Tuc Jesu rai, mozo kume, so soni so taro, moja chivirazo. Tuc mozo adar, tuc mozo boy, wakani duka kalsanta. Tuc mozo asro, tuc mozo su, wakani duka kalsanta. Tuc mozo sumi, tuc mozo dio, wakani duka kalsanta. Gesù amci prośna zakryja. Tuc mozo rocna, tuc mozo doni, wakani duka kalsanta. ओळखून घेऊया जेजू आमचे मोदी आसा म्हणून हे जेजूचेर आमची नदर धरुया. जेजू आमकां कितें तरी सांगतलो जेन्ना आमचे कोश्ट वाडटा, आमचे दूख वाडटा, आमचे दुयेंस वाडटा. जेजू आमचे मोदें आमकां लागून आमचो माज जाल्लो आसा. हे वेळार मोगाल इश्टांदो हाडलेले प्रश्न हांगासर आमी धरुया. कसलेय ते प्रश्न जावन आमची दुयेंसां, जावन आमची घरचीं केस्तांवां, आमच्या भुरग्यांचे प्रश्न, आमच्या तरणाट्यांचे प्रश्न. जायते पावटी चलतली वाट आमच्यांनी चलूंक जायना. आमी खाला पडटा, आमी चेपून थकता. आमकां जायत्यो गरजो आमकां फावो जायना. पूण जेजू आमकां खात्री दिता आज जेन्ना आमी ताचें उतर आयकता. ताच्या उतराक आमच्यो रापण्यो आमी खोल उदकान घालता. म्हणजे फावो ते उदकान घालता तेन्ना मागलेले देव जेजू हे वेळार आमकां दितलो.
तर अनेक फावटी हे गायनांतल्यान जेजू लागीं आदार मागुया. आमचे काळीज जेजू लागीं उक्तें धरुया. आमचे रोडणे हो जेजू ओळखून घेतलो म्हणून विश्वास धरुया. आमकां सगल्यांक हांगासर जमलेल्या कुटुंबाक व दुसऱ्यांक ह्या जेजूची गरज ह्या आधुनीक काळांत दिस मॉडर्न टायम हे वेळार आमच्या लागीं देवान दिल्ले जायत्यो वस्तू आसता तरी आसतना आमी आमच्या काळजांनी पूर्ण कुशलकायेन a joy in abundance आणि हो जेजू तशे भाशेन शिसांक आपल्या अपोस्तलांक तांणी पूर्ण कुशलकाय दिली. हो जेजू आज आमकां ही कुशलकाय दितलो. हेच म्हूण समजून घेवन अनेक पाटी गायनांतल्यान जेजू लागीं मागून घेवया. 소미 tums워서 늘 와까니 두까 감사한다 tums워서 러스나 tums워서 너니 와까니 두까 감사한다 tums워서 아다 tums워서 뭐 소미 tums워서 와까니 두까 감사한다 Jesus one more आमचे डोळे धरूया. तुमचे हात उखलून ओ हात विस्तारून हे देवाची शक्ती देवाची कृपा मागून घेऊया. मोगाल इश्टंदो आमचे राहिलेले दुःख गोष्ट प्रश्न हे वेळार हे जागरणांतल्यान जेजू उलू करतलो. तुम्ही तो कोस्ट घेऊन हांगासर जमलेली आसा.
आनी जेजू आमकां रिती हातांनी धाडिना तो आमची मोना उजवाडायता ह्या वेळार हो जेजू जी काळजां निराशी आसां जी काळजां दुखी आसां जी काळजां मोडलेली आसां जी काळजां तुटून खाला पडलेली आसां हो जेजू आमकां दर एका मनशाक दर एका भावार्थ्याक हांगासर हे वेळार भावार्थाची नदरेन जेजूक म्हणटा तुझ्या उतराक लागून जेजू हांव हांगासर आयला तुझ्या उतराक लागून हेच तें उतर जेजू मोडून आमच्या काळजांनी भरता आमी निराशी जावचे न्हय कसलेय ते प्रश्न आमचेर येवं भावार्थ तुमचो विश्वास ही जावन आसा देवान दिली तुमची घोटाय गुप्तीन तुमचे हात उबारून जेजूची धाडात आनी मागून घ्या जेजू ही गरज म्हाका फाव कर आमी ओस्कोत तुरी आसतना जेजू जे हांव तुजे लागीं मागता ही गरज म्हाका दी हे वेळार आनी जेजू आमकां ना म्हणचो ना पेद्रूकांशी सांगतानी उमेदीन भरले तांच्यो रापण्यो भरल्यो मोगाल भाव भिनेंदो हे वेळार जेजू तुमच्योय रापण्यो आशिर्वादान भरता आमच्योय रापण्यो खूब निस्त्यांनी भरतल्यो बसूया मोगाल इश्टंदो शिमोन पेद्रू आमकां जायतें शिकयता आमच्या जिवितांत अनेक पावटी शीस ते व्हडे नासतना उमेदीन आसले आनी अनेक पावटी जेजू तांचे बरोबर आसलो तोकलोलो तुमी तोखता आमी तोखता सगळीं तोखता आनी हेकाच लागून त्या व्हड्याचेर तो शांत विसव घेतालो आपले दोळे बंद करून थोडोसो वगत विसव घेतालो आनी आमी जाणाव कोण भाशेन तुफान उपरासलें आनी जेन्ना तुफान उपरासता आमी सगळींच भियेता ते शीस भियेले आपोस भियेले तांणी तुफानां जायतीं पडयलीं ते खारवी दोर्यान सदांच आपले रापणी मारताले दे वर एक्सपर्ट एट सी दे फेस्ड मेनी स्टॉर्म्स इन देयर लायफ दे वर ब्रेव पीपल सो दे वर स्ट्रॉंग इनफ टू फेस एनी ऑफ द स्टॉर्म्स पूण जेन्ना हे तुफान आयलें तांचेर खांपेरो सुटलो दे वर स्कॅर्ड दे वर फ्रायटन आनी रोखडेंच ते कितें म्हणटा गुरुजी आमी बुडटाव आनी तूं न्हिदलाय तूं उठ and save us from this storm आनी जेजू उठ्ठा आनी वादोळाक हे मोडाक आपल्या उतरांनी शांत करता देवाच्या उतरांनी अनेक पावटी हे ओडे जावन आसा मोजें आनी तुजें कुटूंब आमच्यो फामिल्यो आनी खरीपणी मोगाल इश्टंदो जेन्ना आमची ओडी दोर्यांत उफेता पयलें पयलें बरें दिसता बट जेन्ना ओडें खोल उदकान पावता इन डीप वॉटर्स तेन्ना तुफान लागलें म्हणटूच आमी सगळीं भियेता असलेच ओड्यांची आमची कुटुंबां and we are also at deep waters इतली पयस आमी पावल्या आमचे लागीं पोवन थोडे देवूंक जावचें ना आमची वडी आज ह्या आधुनीक मॉडर्न टायम्स आज बुडून पावलेली आसा आनी आमी बुडटाव आमी सगळीं एके भाशेन गोड्याक भोंयी घालून पोंवताव
दोन भिरांत्यो आमचेर येता. पयली भिरांत वादळ मोडाची आनी दुसरी भिरांत जे वादळ मोड शांत करती ताची भिरांत. The apostle, they were scared, they frightened about the storm first. And when Jesus stops the storm, now they are frightened. Who is this man? Omul is gone. Omul is gone. कोण भाशेन आमची राहिलेली वादोळां आनी मोडां पयसायतल्यो. आमी जाणा जावंक जाय मोगाल इश्टांनो, जेजू आमच्या कुटुंबांनी आमचे बरोबर आमच्या ओड्याचेर सदांच आसा. पूण जेन्ना कसलेय वादळ येवं, कसलेय प्रश्न येवं, कसलेय दूख येवं, जेन्ना आमी बुडटा तेन्ना आमी जेजूक उलो मारूंक जाय. But unfortunately, sometimes we sink. आमी बुडटा तरी आसतना आमी जेजूक उलो मारिना. आमकां हे जेजूची भिरांत दिसता. पूण जेन्ना जेजू आमचे बरोबर आसा, आमकां भिवपाची गरज ना. हो जेजू आपल्याशी सांगता. हांवें पळयलां म्हज्या जिवितांत हांगासर परदेसांत जियेतले कितले कुटुंब कसले कसले त्रासांनी आनी दुखांत आसा. पूण तरी आसतना ते शांत आसा. आयलेले दूख ते आमकां सांगता, फादर, वी कांट फेस लायफ. There's an illness in my family. There's a pain with my children. There's a misunderstanding with us, but still we are at peace. आठवे स्टोरेची कुटुंब कशें. And the only reason they are at peace because they know in their storm, in their difficult moments, in their pain, in their darkness, they trust Jesus Christ. So the pain start. Biran bito jenna. We don't trust Jesus Christ. आमी सगळीं क्रिस्तांव भाव भयणी मिस्त. We all are faithful. आमकां भावार्थ आसा. But still we don't rely on this faith. आमी जाणाव जेजू आमचे मदीं आसा, जेजू आमचे लागीं आसा, जेजू आमचे सोबीं आसा. But still we don't rely on Jesus Christ. This is the biggest tragedy. The tragedy is not letting Jesus work with us. इतलो आजार लोक हांगासर जियेता. And still we are sinking. We think no one can save us. We try to seek help of everybody except Jesus Christ, who is with us in our family. So आज, let us take this confidence home. No matter what are your difficulties, your pain, your troubles, हे सगळ्यांकूच आसा. And jivit boring astelens. We can't finish our troubles. We can't keep our troubles one side and think we are at peace. Life is a trouble. And we have to face it. But those people are happy who are trusting Jesus. Jemunis, Jezukcher Bawat Dortao, and letting Him be a part of their journey, of their family. They are peaceful. आज आमच्या कुटुंबांनी शांती आसतली जाल्यार हे जेजूक आमी ओळखून घेवया. तो आमचे बरोबर आसा हे ओळखून घेवया. And there is a change. There is a change only then when we let Jesus work with us. मोगाल इश्टांनो, मिसाक वचप is very simple. But to do an extra prayer in Zagron Kurung, it is challenging. It is challenging. And this is what Dev as Amatron Dita Uskaita. To have that confidence that God is with us. Jesu amche barobor asa. Amcha odyar asa, amcha kutubani asa, jenna amche kusli orchun yeta, we shall
Call on the name of Jesus. And that is the confidence we receive at this moment, at this time. Hanga haw asa. हें गीत आमी गायतले. हांगा हांव आसा, पेद्रून दुसऱ्या शिष्यानी ओळखून घेतलें, जेजू तांचे बरोबर आसलो. And they were confident. When God is confident, when God is with us, we are all confident. Hey, Veda, let us bring this confidence in our family, with our children, when they are troubled, when they are in pain, to give them the assurance that God is with you. जेजू तुमचे मदीं आसा. अनेक पावटी आमी सगळीं उबी रावया आनी जेजूचेर हे वेळार आमी नजर मारूया. जो जेजू आमचे पासत आमचे मदीं आमकां लागून आमचे बरोबर यात्रा करता. तरेतरेची आमचे कुटुंब मोगाल दिसता, तरेतरेची आमची प्रॉब्लेम्स आर डिफिकल्टीज. We need to open our hearts and mind. We need to build a relationship. आमचे मदीं देवा मदीं एक संबंध आसूंक जाय. Our prayer is knowing God and building a relationship. आनी जेन्ना हो संबंध देवाचो आनी म्हजो घट जाता, तेन्ना हांव जेजूचेर अदीक भावार्थ जाता. देव आमकां पात येता. God trusts us, but do we trust God is the question we need to answer. God trusts us, that's why He's always with us. The problem is, do we trust God the way God trusts us? हांगा हांव आसा हे गायनांतल्यान जेजूक आमच्या काळजांनी येवकार दिवया. तुमच्या कुटुंबांनी हे वेळार ह्या गायनांतल्यान एका बापायन एका आवयची हांगासर झोपलेली आसा, तुमच्या भुरग्यांचो उगडास करात. हो जेजू तांच्या बरोबर सदांच चलतलो म्हणून चलता तांकां हे आस्वासन मेळूंक जाय. ही तुमची मागणी तांच्या पासत उबारात. आमची मागणी जावं दी दोर एका तरणाटे पासत हे वेळार. ही आमच्या मागणेंतल्यान जेजू हे आमच्या भावनांच्या आमच्या कुटुंबांनी सदांच आसा ओळख आमकां मेळूं. गायन करूया. हांगा हांव आसा. Tuż może astro, a tuż może rakundar, a tuż może bogaliść, a tu może Dios. Once again from top. A tu może astro. Soglia kalzantan tuga arda kordan, soglia civitan tuja rupolio sordan, soglia shokter tuja seva godan, anga awasa, anga awasa. Jesus,
Jesu, anga awasa. Tumoso sorbondat, tumoso pekundat, tumosi gotai, tumoso 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 pekundat, tumosi gotai, tumoso sobre a calçantan, tu guarda cordar, sobre a civiltà, tu giuro voglio soltar, sobre choque, tu já seva acordar, anga awasa, anga awasa, Jesus. Jesus, anga awasa. Jesus, anga awasa. Anga awasa. Anga awasa. Jesus, anga awasa. Jesus, anga awasa. जेजू आमचे बरोबर चलता Tumoso Dios, tumoso जेजू हांगासर जमलेल्या भाव भयणांचे तूं आशीर्वाद तांचे गरजो तांचे प्रश्न तांचे दुःख मोगान जेजू तूं पळय Tumoso Dios, sobre a calçada, tu guarda cordar, sobre a civiltà, tu giuro voglio soltar, sobre choque, tu já seva acordar, anga awasa, anga awasa, Jesus, anga awasa, anga awasa, Jesus, anga awasa, anga awasa, Jesus, anga awasa. Anga awasa, Jesus, anga awasa. बसूया आता आम्ही आमची इंटरसेशन देवा मुखार घालतले तुमची दोर एकाची मागणी कुटुंबाची मागणी हे इंटरसेशना वरवीं हे जेजू मुखार घालुया आमचो भाव जॉन ही तुमच्या पासत मागणी घालतना तुमच्या खालजांतल्यानय तुमची मागणी बापा मुखार उबारात जे प्रश्न जे दूख आमकां कितें जाय सोगल्यांक जायत्यो गरजो आसा आनी आमकां विश्वास आसा हे जागरणांतल्यान ह्या मागण्यांतल्यान ह्या वेळांतल्यान जो जेजू आमचे ओड्यार आसलो आमचे बरोबर चलता
तो तुमकां फाव करतलो. तर ही मागणी आम्ही उबारता असताना तुमची खास मागणी तुम्ही उबारची. जेजू कारगा मगाच्या भाव भयणांनो, आमी जाणव जेन्ना जेजू आपल्या सिसांक आपल्या फाटल्यान येयात म्हणटा आनी तेन्ना ते सीस आपली रांपण सोडून जेजू फाटल्यान वेतात. तेच परी मोगाच्या भाव भयणांनो, आज जेजून आमकां उलो केला आनी आमचें सगळें सोडून आमी ताचे सरशीं आयिल्लीं आसात. जावं आमची चिंतनां जावं आमचे जायते राटा वयल्यो आमच्या घरांतूच दवरून आमी जेजू फुड्यान आयल्या. कित्याक आमी जाणा जेजू जावन आसा आमचो मोगाचो देव, आमचो राखणदार, आमचो सांबाळणार. तर हेंच मनान दवरून आमची गरजो हे वेळार जेजू सांगुया. न्हय आमकां ताणें आमचे पासत हांगासर हाडल्यात, पूण आमी दुसऱ्या पासत मागोंक. जायते जाणां कोस दूख भोगले आसतले हांगासर येवंक, पूण जेजूक जाय तें आमच्यान ना म्हणूं जायना. तर ताकाच लागून आमी आज हांगासर आयल्या. तर आमची मागणी आनी सगळ्या संवसाराची मागणी हे वेळार जेजू सांगाता दवरुया, जेजू फुड्यान दवरुया आनी एक एक मागण्या फाटल्यान जेजूक सांगुया, जेजू आमचेशी तूं राव जेजू म्हणून. आनी एकदां म्हणुया, आमचेशी तूं राव जेजू. तर आमी ह्या वेळार सगळीं उबी रावया. लग्नाच्या संस्कारांत सुखान तशें दुखान एकामेकाक विस्वाशी रावतली म्हणून देवाक भास दिल्ली. हाजी भास कितल्या घोव बायलांनी आपले आपसुवातीपणान वो घरच्यांच्या सांगण्यांनी वो संवसारी मौजेक तशेंच फोटिंगपणान आनी गिरेस्तकायेचे आशेक लागून एकामेकाची सरशिल्लीं कोरसळून दोशी जियेतात. दोनया तांणी एकामेकाक लागीं सरूंक, एकामेकाची चूक ओळखून घेवंक, एकामेका सोबें जिवोवंक. म्हणुया, आमचेशी राव जेजू. जायत्या आमच्या भावा भयणां तरेतरेचे पिडेंत कोश्टतात. तशेंच आख्खो संवसार हे कोवीड पिडे वरवीं भिरांतेन जियेता. तशेंच ही पिडा वरवीं जायतींच आमचीं भावां भयणां हो संवसार सांडून गेल्यांत. तशेंच जायतीं जाणां हे पिडेचो इलाज घेतात. दोनया मरोन गेल्ल्या भावा भयणांक सर्गीचें सूख फावो कर आनी तांच्या घरच्यांक तुज्या आत्म्याचे शोकतेन गोठाय दी आनी पिडेंत आसलेल्यांक पेकोवणी फावो कर आनी ही पिडा बेगूनच सोंपोवंक. म्हणुया, आमचेशी राव जेजू. जायत्या कुटुंबान आत्मीक गिरेस्तकायेचेर विसर घालून इस्वा भायर संवसारी गिरेस्तकाय एकठांय करूंक धांवत आसात. आवय बापायक आपल्या भुरग्यांक सांगाताक वेळ ना. भुरग्यांक आपल्या आवय बापायच्या सांगाताक वेळ ना. आवय बापूय आसुनूय भुरग्यां एकसुरी आनी भुरगीं आसुनूय आवय बापूय एकसुरी जियेतात. असल्या वेळार ताणें जेजू नाजारेताच्या गोरेबाचेर नदर मारून दिसपोटी सांगातान मागणें करूंक एक मोगाचो गोराबो घडोवन हाडूंक. म्हणुया, आमचेशी तूं राव जेजू. आपल्या आवय बापाय बरी देखी वरवीं तशेंच इगोर्जमाचे शिकवणे वरवीं तरणाटीं आपलें जिवीत आगोडायेंतल्यान पासून देवाच्या आदारान फुडें वेतात आनी जेजूचे तीं गोवाय जावंक वावुरतात.
तो थोडी तरणाटी आपले जिवीत संवसाराचे खुशालकायेक बुलोवन आपले जिवीत पिडार कोत्तात. ताणेन आपल्या फुलतें जिवीत पिडार करिना जावं राग दुस्मानखाय इंटरनेट मोबायल मिसयूज करुना जावं दुडवाचे आशा चारास गांजा वायटोबे सुवोळे सोडून दिवंक पयलो वयलो जागो देवाक दिवंक ताच्या मनांत उजवाड घाल म्हणुया आमचेशी तूं राव जेजू. आमी गोंयकार भावा भयणां, ह्या गोंयांत आमी जियेतात तोरी आमकां हुस्को आमच्या गोवा शाराचो, तशेंच गोरा आनी आमच्या पुर्वजांनी दवरलेल्या भांडाराचो. ह्या म्हयन्याचे 14 तारखेक जातल्या इलेक्शनां आमच्या मागण्या वरवीं एक बरो उमेदवार निवडून येवंक आमचें गोंय आनी गोंयकारपण सांबाळटलो, तशेंच धर्माचो भेदभाव करिनासतना पोरजेच्या मोगान सेवा चाकरी करतलो उमेदवार निवडून येवंक, तशेंच मत घालतल्यांनी आपलें मत दुडवांचे आशेक वो सोऱ्याचे वो कसल्याय विसांक विकिना जावंक, पूण ताणेन आपल्या आनी दुसऱ्याच्या बरेपण करतल्या उमेदवाराक स्वतान मत मारून निवडून हाडूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ दी म्हूण मागुया म्हणुया आमचेशी तूं राव जेजू. तर ह्या वेळार आमचे सैन जायतीं आनी जायतीं जेजू लागीं मागचीं आसा. तर एक घोडये भितर आमी ओगीच रावया आनी गुप्ती ताका सांगुया. सगळीं बराबर म्हणुया आमचेशी तूं राव जेजू. Praise the Lord. Praise the Lord. आर्गां जेजू, मोहिमा जेजू, सगळीं हात काडून देवाक बाकाणुया, दिनवासुया, थोडो वेळ देवाक आमी काडुया, दिनवासुया आनी आर्गां दिवया, कित्याक देवान आमकां आयज आनीक एक पावट हो स्वेग दिला म्हणून. आर्गां तुका जेजू, वाकाणी तुका जेजू. थँक यू जिजस. प्रेज यू जिजस. तुका मोहिमा, तुका स्तुती दलबारांच्या राजा, सर सक्तीवंत देवा. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रितीच्या भयणी भावांदो, इस्त्रोत 6:5 आमकां अशें सांगता, कित्याक मरून गेल्लो कोणूच कोरिना तुजो उगडास, नोरकान पडलोलो कोण गायता तुजी किर्ती. प्रितीच्या भयणी भावांदो, देवान आयज आमकां जिवीन दवरल्यान. हे देवाचें उतर म्हणटा, जरी तर आमी मरोन गेल्लीं जाल्यार ताची आमच्यांनी स्तुती करूंक जायना, आमचे हात वयर उबारूंक आमच्यांनी जायना, ताका पांय पडूंक आमच्यांनी जायना. तर ह्या वेळार ह्या देवाच्या उतरा पासत तरी देवाक आमी आमच्या हात वयर उबारून देवाक वाखाणुया, दिनवास आनी आर्गां दिवया. आर्गां तुका जेजू, वाखाणी तुका जेजू. थँक यू जिजस. प्रेज यू जिजस. तुका मोहिमा, तुका स्तुती दलबारांच्या राजा, सर सक्तीवंत देवा. हालेलुया, 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 हालेलुया. मोगाच्या भयणी भावांदो, देवाचें उतर आमकां धर्मदुतांच्या इतिहासान 16व्या आवेसोरान 30 आनी 1 ओळ अशें सांगता, सुम्या जेजूचेर भावार्थ दवर आनी
तुका आनी तुज्या कुटुंबाक थारोन मेळटोलें. जेजू कारगा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हेच भावार्थान, हेच विस्वासान तर आमी हांगा आयिल्ल्या मोगाच्या बुकांतून. आनी देवाच्या उतरांतल्यान आमी जायतें आयकलां. लुकाच्या शुभ वर्तमान 5वी वळीन आमकां अशें सांगता. खोल उदकान थोडें भायर व्हर आनीक मासली धरूंक तुमच्यो रांपण्यो घालात. ह्या उतराचेर आमी जायती शिकवण घेतल्या. मोगाच्या भयणी भावांदो, होच देव 2000 वर्सां फाटीं पिद्रू लागीं उलयल्लो तो आयज हे देवळार जण एकल्या लागीं उलयता. म्हजे लागीं तुजे लागीं तो उलयता. तर हे देवळार आमकां ताणें आपोवन हाडल्यात. आमचे हुस्के, कोंती, भिरांत, आकांत, आमचो फुडाराचो प्रश्न आमचेर भिरांत आयिल्ले आसा, आकांत आयिल्लो आसा. ओदीक जाल्यार ही पिडा 2 वर्सां ओदीक जालीं. आमी भियोन आमच्यानी एकामेकाचें सारकें तोंड पडूंक जायना. प्रितीच्या भयणी भावांदो, सगळ्या वेळा पासत देवान आयज पासून आमकां राखल्यात आनी सांबाळल्यात, जिवीन दवरल्यात. ताचे पासत देवाक आमी आर्गां दिवया, दिनवासुया. जायतें बरेंपण ताणें आमच्या जिवितांत केलां. येदे वेळार सगळ्या बरेपणा पासत आमी देवाक वाकाणटा, दिनवासता आनी आर्गां दिया. सोरपोतविदार देवा बापा, आबा बापा सोम्या जेजू क्रिस्ता, पवित्रात्म्या त्रिएक एकल्यास देवा, येदे वेळार हांव तुका वाकाणटा, दिनवासता आनी आर्गां दिता. दुनिया आयच्या दिसा पासत, ह्या वेळा पासत, एक घडये पासत मोगाच्या दुनिया देवा, हे 2 वर्सां पासून मोगाच्या दुनिया देवा, हो असलो सुवेग भोवन दवरलो मोगाच्या दुनिया देवा. आनी परत दुनिया देवा, हो सुवेग तुवें आमकां दिलो म्हणून तुका वाकाणणी, तुका दिनवासनी. आमी एकामेकाक मेळोंक जायना असलें मोगाच्या दुनिया देवा. तुवें हें केलाय मोगाच्या दुनिया. तुज्यान जायना तसलें कांयच ना मोगाच्या दुनिया देवा. तूं आयला तो आमकां सुबां फळां दिवंक. तूं आयज काल आनी सदांकाल तूंच मोगाच्या दुनिया. मोगाच्या दुनिया देवा, आमी थांबोन आसतना तुका वाकाणणी दिवंक फावो, स्तुती दिवंक फावो. कितलीं भाव भयण आमची मरोन गेली दुनिया, आमकां तुवें जिवीन दवरल्या पासत दुनिया. म्हजे काळजाचे खोलायतान ह्या भाव भयणी सांगाता दुनिया देवा, तांचे पासत आनी आख्या संवसारा पासत हांव तुका वाकाणटा, दिनवासता आनी आर्गां दिता. आर्गां तुका जेजू, वाकाणी तुका जेजू. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस. तुका मोहिमा, तुका स्तुती दालबारांच्या राजा, सर शक्ती वोन देवा. हालेलुया, 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 हालेलुया. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस. तुका मोहिमा, तुका स्तुती. मोगाच्या भयणी भावांदो, येदे वेळार देवाची आमी आर्गां आनी स्तुती गावुया. गितां गायनांनी आमी ताची स्तुती करुया. येदे वेळार हेच गितांतल्यान आमी ताची स्तुती करुया, वाकाणणी करुया. गितां आमी घेवया. आर्गां तुका, स्तुती तुका. ह्या मोगाच्या जेजूचेर आमी नदर मारुया. आनी गोडटा ते भाशेन आमी ताची ह्या गितांतल्यान वाकाणणी करुया. हात आमचे उक्ते दवरुया. हे जेजूचेर आमी नदर मारुया. सांगुया आमी ताका आमची गरज. Jesus.
alright. Jesus, tudo makazai. Hallelujah, Jesus, tudo alright. Jesus, tudo makazai. Jesus, tudo alright. Jesus, tu makazai, hallelujah. Jesus, tu was alright. Jesus, tu makazai. Stuti tuka. Jesus, tu was alright. Jesus, tu makazai. Jesus, tu was alright. Jesus, tu makazai. Jesus, tu was alright. Jesus, tudo makazai, hallelujah. Jesus, tu was alright. Jesus, tudo makazai. I've got to come, soon need to come. 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 Akani tuka Jesu, thank you Jesus. Praise you Jesus. Tuka Muhima, tuka Stuti, Dalbaracha Raja, Sur Sakti Bon Deva. I love you Jesus. I adore you, worship you Lord. तुझे ना words सांगतोनी देवा. Thank you Jesus. Praise you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. होय मोगाच्या भयणी भावंद ताका आमी दिनवासूंक फावो आर्गां दिवंक फावो कित्याक ताणें ओड ओड वचापां केल्या तर आमचे मदल्यान कोणाकूय दिसता जाल्यार ताका आमी वाकाणचो दिनवासचो दोन दोन उतरांनी वेळ आमी इबाड करचो न्हय आर्गां तुका जेचो वाकाणी तुका जेचो थँक यू जिजस प्रेज यू जिजस तुका मोहिमा तुका स्तुती दालबारांच्या राजा सो सोक्ती बोन देवा हालेलुया हालेलुया थँक यू जिजस
Harga tuka Jesu, wakani tuka Jesu. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Tuka moima, tuka stuti. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. ओय मोगाच्या भयणी भावांदो जायती आनी जायती आर्गां आमकां दिवंक जाय वेळ तर आमकां थोडो तो सगल्यांची आर्गां एकठांय करून हेच गितांतल्यान आमी ताची वाखाणणी एके भाशेन ताचें भोसण आमी करुया आनी ताका सांगुया आमकां तुवें जिवीत उरल्या म्हणून मोगाच्या दुनिया हांव तुजो हांव मोग करता म्हणून हे देवळार हे गितांतल्यान आमी सांगुया घडटा जाल्यार तुम्ही तिमी घालची जाय ते भाशेन तुम्ही रावचे आनी हे देवाक वाखाणचो दिनवासतो ताचे आमी भोसवण करची Tuzo amo corta, tuzo amo corta, Jesus. Tuzo amo corta, atani solana. Tuzo amo corta. Tuzo amo corta, Jesus. Tuzo amo corta, atani sodaka. Tuja amo corta, tuja amo corta, Jesus. Tuja amo corta, atani sodaka. Tuja amo corta. Tuzo amo corta, Jesus. Tuzo atani sodaka. वाखाणी तुका जेसू थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस तुका मोहिमा तुका स्तुती हालेलुया 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 आमी आमचे तकले बागोवन ताका आमी नमस्कार करूया
हे वेळार जेजूचो आशीर्वाद घेवंक आमी तयार जाता. जसे भाशेन आज आमी वाचला नियाल केला, जेजू आपल्या शिसांच्या होड्यार तांचे बरोबर आसलो. जेजूय आमचे मदीं येतलो. दर दिसाक दर घडीक जेजू आमचे मदीं आसा म्हूण हें सोत आमी मानून घेवंक जाय. हे भोव पवित्र साक्रामेंताचो आशिर्वाद आमच्या काळजांनी आसतना आमची मोणां काळजां उक्तीं धरुया. जेजूक आमच्या काळजांनी येवकार दिवया. हे जागरणांत तो आमचें दूख ओळखून घेता. व्हड भार घेवन आमी हांगासर आयिल्लीं आसा. आमच्या मनांनी आमच्या काळजांनी जायती घुसपड जाल्ली आसा. कसली तरी पिकोवणीक आमी जेजूक उलो करता. खोल उदकान तुमची झाडां मारात म्हूण हो जेजू आज आमकां सांगता. ताच्या उतराक पालोर दिवन खोल उदकान आमचो भावार्थ दवरुया. जेजूक देवाक मागण्यांक भावार्थाक पयलो उंचलो जागो दिवंक आज देवाक पास दिवया. Sacrament most holy, oh sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Oh, sacrament most holy, oh, sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Oh, sacrament most holy, oh, sacrament divine, all praise
Father, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. आता आम्ही 10 मिनिटे ब्रेक घेतले हांव. कोणाक वॉशरुमाक वचूंक जाय, कोणाक चाव कॉफी जाय आनी हॉलान उबेचे. सो 11:10 आमी पिकोनीचे मीस करतले हांव. द हिलिंग मास देवा लागीं पिकोनी मागतले हांव 11:10. सो 10 मिनटां आमी विसव घेवचो. थँक्यू.
As we gather in this place today, Holy Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desires, sweep across our hearts with holy fire. Have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. हे मिसान आमी भाग घेतना आमची दर एका कुटुंबाची देसांव हांगासर हाडुया. उदीक करून मागून घेता आमी कुटुंबा पासत कोयनी, रॉयसन, इथन आनी इमेलिया. मागून घेता हेगन ह्या भुरग्या पासत जो ICUन आसा. हे मिसांतल्यान आमच्या मागण्या वरवीं ताका पिकोवणी फावो जावंक. आनी मोगाल इश्टंदो, आमा सोमेस्तांक आमकां पयले सुवातेर देवाची पिकोवणी मेळूंक, ही पिकोवणी जावं दी ओत्मीक ओ कुडीची. बरभाशान आमची मागणी देवा मुखार घालुया. आमची पिकोवणी पासत मागता आसतना मागून घेवया दुसऱ्यां पासत, जांकां मागण्याचो तेंको आसना, पूण आमच्या मागण्या वरवीं दुसऱ्यांकूय देवाची पिकोवणी फावो जावंक. हेंच म्हण समजून घेवन हे वेळार पयली सुवातेर देवाची खालकुतीक उलो मारुया. आनी देवाची खालकूत आमचेर मागून घेतना आमी खालकुतीक तोच काकूतसार देव आमचे मोदें आपले मोग, आपली सोंसणीकाय आमकां दितलो म्हूण ओळखून घेवन बरोबर म्हणुया. हांव पातकी आनी तुमकां भाव विनंतो म्हजो विचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो ओड अपराध. हे पासत बायदून सुखान मारे सगळे देव तुज्यान भोगता. आनी तुमकां भाव विनंतो म्हजी खातीर स्वर लागी. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसूं, आमकां ससणीच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकूत खोर, क्रिस्ता काकूत खोर, सुमिया काकूत खोर. प्रार्थुया. बापा, तुजेरूच आसा सगलो आमचो विस्वास. तुजे कुटुंब राख आनीक सांबाळ आनी तुज्या गोपांत आमकां बालगून दवर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरोच राजवड चलयता हांव ससनाच्याय ससनाक. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. उजियस राजाच्या मरणाच्या वर्सा एक उंच शिवासनार बसलोलो हांवें सर्वेस्पराक पळयलो. ताच्या सांगाता आसलोल्यांनी पवित्र जागो भरलो. ताचे वयर आसले सेराफीन. हांकां जण एकल्याक 6 पाखोटे आसले. ते एकामेकाक आर्डून म्हणटाले, पवित्र, 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 तलवारांचो सर्वेस्पर. सगलो संवसार भरला ताच्या वैभवान. अशें आर्दोतेल्याच्या आवाजान बुन्याद हाल्ली आनी देव मंदीर धुवरान भरलें. हांवें म्हणलें, कसल्या दुलदिऱ्या बेसार हांव आसां.
कोटा म्हजें, कारण हांव एक मेल्ल्या ओंठाचो मनीस आनी मेळ्या ओंठांच्या मनशां मदें हांव जियेतां. आनी म्हज्या दोळ्यांनी दोलबाराचो सर्वेस्पोर राजाक पळयला. तेन्ना एक सेराफीन वेदीवेलो चिमट्यान उज्याचो एक कोळसो आपल्या हातांत घेवन म्हजेशी उडून आयलो. ताणें तो म्हज्या ओंठाक लायलो आनी म्हणलें, आतां पळय, हो तुज्या ओंठांक लायला. तुजें पातोक काडून उडयलें, तुजें खोटेपण बोगशिलें. आनी सर्वेस्पोराचो ताळो हांवें आयकलो. तो म्हणटालो, कोणाक धाडटलो? कोण म्हजो संदेशकार जायत? हांवें प्रतिपाल केलो, हो पळय, हांव हांगा आसां, म्हाका धाड. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया, तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायता सर्वेस्परा. म्हज्या तोंडांतलें प्रार्थन आयकून घेतलें म्हूण सर्वेस्परा. सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायतां. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करतां. सगळीं म्हणुया, तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायतां सर्वेस्परा. तूं बरो आनी विस्वाशी, सोगटा परस व्हडतें. तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हज्या काळीज गोठ केलें. म्हाका धिरान बोलय. जबाब, तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायतां सर्वेस्परा. तुज्या तोंडांतलीं उतरां आयकना फुडें सर्वेस्परा, संवसारांतले सगळे राजा तुका दिनवासतले. सर्वेस्पराची कर्तुत्वां वर्णून म्हणटले. खरीच वर्ती सर्वेस्पराची महिमा. जबाब, तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायतां सर्वेस्परा. तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणांक बालता तोपता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय, आतां म्हाका सोडूं नाकाय. जबाब, तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायतां सर्वेस्परा. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. सर्वेस्पराक जोय जोय. स्वामी म्हणटा, म्हजे पाटल्यान यात आनी मनशांक दवरता तसले खारवी हांव तुमकां करतलों. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. लुका पोरमोणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. देवाची उतर आयकूंक लोक जेजू भोंवतणी चलतालो आनी तो जेनेसरात तोलेचे तोडीर उबो आसलो. तेन्ना थंय तोलेचे देगेर ताणें 2 होडी देखली. खारवी देंवून रापणी धुताले. तांतलें एक होडें शिमावाचें आसलें. ताचेर तो चडलो आनीक तें तोडीक तावन मातशें पयस व्हरूंक ताणें मागलें. तोडेर बसून थंय तान तो लोकांक शिकोवन दितालो. उलोवन जातूच ताणें शिमावाक सांगलें, खोल उदकांत होडें भायर मार आनी मासली धरूंक तुमच्यो रापण्यो उडयात. ताका जाप दिवन शिमावान म्हणलें, गुरुजी, रातभर आमी कोश्ट केले पूण आमकां कांयच सांपडलें ना. तरी पूण
तुज्या उतराक हांव रापोवन घालतां. अशें केले उपरांत तांकां इतली खूब मासरी पडली की रापोवन पिंजता जाली. आनी येवन आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्या होड्यांत आसलेले भागीदारांक तांणी खुणा करून आपयले. ते आयले आनीक ते पावस ती दोनूय होडी भरली. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हे. मोगाल भाबिंदो आज हे पयले वाचपाचेर आमी थोडोसो नियाल करुया इसायस प्रवाद्याची. जी वाचपां आज आमी वाचल्या ती आयताराची म्हणजे फाल्यांची 5व्या सातोल्यांतली. इसायस हाची आपोवणी आमकां दिसून येता. शेवटाक जेन्ना देव म्हणटा, सर्वेस्वर म्हणटा, कोणाक धाडटलो, कोण आमचो संदेशकार जायत, हांवें प्रतिपाल केलो अशें इसायस म्हणटा. हो पळय हांव हांगा आसा, म्हाका धाड. देवाचें उतर इसायस प्रवाद्याक पावता, पूण पयलो तो निबोर जाता. आनी कोण उतरांनी तो निबोर जाता? तो म्हणटा, हें काम म्हजे लागीं जावचें ना. कसलें काम? संदेशकाराचें. देवाचें उतर आपणावपाचें आनी दुसऱ्यांक वाडपाचें. म्हजे लागीं जावचें ना. आनी कित्याक तो म्हणटा? तो म्हणटा, कसल्या दलदऱ्या बेसार हांव आसा. म्हणजे म्हजो बेस दलदऱ्याचो. आमी दलदरो म्हणल्यार जाणां न्हू. नाको हिंगा कोण ना दिसता. आमी केन्ना उलयता दुसऱ्याकूय आमी म्हणटा हो दलदिरो मरे म्हणटा. म्हणजे इसायस आपणाकूच म्हणटा, कसल्या बेसाचेर हांव आसा, दलदऱ्या बेसाचेर आसा. दुसरे सुवातेर तो म्हणटा, हांव मेल्या ओंठाचो मनीस. म्हणजे म्हजें तोंड, म्हजी जीब, म्हजें ओंठ मेळे म्हजी कर्तुबां आनी मेळ्या मनशां मदीं हांव जियेतां. आनी हाकाच लागून जेन्ना हें देवाचें उतर इसायसाक पावता, तो म्हणटा, कोण भाशेन हें देवाचें उतर हांव आपणायतलो, वो देवाचो संदेशकार हांव कसो जातलो. हांव ह्या कामाक सोबना. इन सिंपल वर्ड्स, आय एम नॉट फिट टू प्रोक्लेम द गुड न्यूज. आनी ते उपरांत आमकां दिसून येता, एक आंज बडवो, एक उज्याचो कोडसो ताच्या ओंठार धरता आनी म्हणटा, तुजें मेळेपण आमी धुवन काडलें, पुसून काडलें. आतां कोणाक हांव धाडटलो हें देवाचें उतर परगटूंक? तेन्ना इसायस म्हणटा, हो पळय हांव हांगा आसा, म्हाका धाड. मोगाल इश्टान, देवाचे फुडें उबें रावंक आमकां कोणाकूच हें भाग न्हय. वी ऑल अनवर्दी. हें देवाचें उतर परगटूंक म्हाकाय कोटींग. देवाची शेळी दुसऱ्यांक वांटूंक आमकांय सोबना. आमी सोमेच पातकी मनीस. आनी हेच ओस्कोतायेन इसायसूय म्हणटालो, मेळ्या ओंट्याचो हांव, मेळ्या मदीं हांव जियेतां आनी कोण भाशेन हांव संदेशकार जातलो. पूण देव आमचे मदीं एक उज्याचो कोडसो दवरता आमचें जिवीत बदलूंक. हो उज्याचो कोडसो म्हणजे एक खुणा आमचें जिवीत बदलूंक. आनी जेन्ना आमी आमचें जिवीत बदलता, वी आर रेडी टू प्रोक्लेम द गुड न्यूज. आज हे जागरणाच्या मिसान आमी भाग घेतना आमकां हो संदेश कितें जाय? फाल्यांची तिनूय वाचपां 3 खोडेगान मनशांची. पयलें वाचप इसायस. He said, I am not worthy.
आय एम अ सिनफूल पर्सन. दुसरे वाचपान पेद्रू बागेन पावलो. तो म्हणटा देवाची कृपा म्हाका पुरो. I'm a sinful person, but God's grace is sufficient for me. God's grace. I'm not worthy of anything, but God's grace is sufficient for me. आणि तिसऱ्या वाचपान म्हणजे शुभ वर्तमानाचेर आमी पेद्रूचेर उडोरूय आमी नियाल केल्लो आसा. मोजे सुरशिल्लो कोड सुरून वच जेजू. जेन्ना तांणी ही मिलाग्र पळयली, आय एम अ सिनफूल पर्सन. पूण असल्या मनशांक देव जेजू विचून काडटा. देवाचें उतर आपणावंक नियाळ करूंक आनी देवाचें उतर परगटूंक. हे तिनूय मनशांनी मोगाल इश्टांनो आज आमकां हे वेळार आमकां कितें सांगता जायत. आज आमचेय आमी नियाळ करता आसतना आमी म्हणटले आमचेय ओंठ, आमचेय जिब्यो, आमचेय तोंडां मेळी जाल्लीं आसा. आमचे अंतस्कोर मेळे जाल्ले आसा. आमचें जिवीत मेळें जाल्लें आसा. पूण असल्याच मनशांक देव विचून काडटा. पयले सुवातेर देवाचें उतर चाबडावंक, ओळखून घेवंक, नियाळ करूंक आनी हें देवाचें उतर दुसऱ्यांक वांटूंक. आमकां आवय बापायक पयले सुवातेर जरी तर वी आर नॉट वर्दी, बट स्टील गॉड कॉल्स अस. आमी म्हणूंक जायना आमकां हें देवाचें उतर आमकां न्हय, आमचे लागीं जावचें ना. आमी फकत मिसाक या आनी घरा या. इट इज नॉट दॅट. God has a purpose for each one of us. आनी जरी तर दर एका आवय बापायन चड नियाळ केल्लो जाल्यार म्हज्या ह्या धर्मांत, ह्या मागण्यांत, ह्या भावार्थांत कसलो कार्य आसा, वॉट आय हॅव टू डू. तेन्ना आमच्या गांवांनी इतलें वायट जावचें नासलें. हे आमच्या तरणाटे मदें इतलो वीड आनी ड्रग्स आनी ही झगडी, ही मारामारी, आमच्या कुटुंबांनी इतलें आपलेपण, ही झगडी, ही दुयेंसां चलची नासलीं. Because we have not understood our own purpose. Our own purpose. So we never underestimate ourselves that God calls us as parents. एक आवय बापूय कशी एक जबाबदारी आमकां दिल्ली आसा. आनी आमचें मेडेपण देव पुसून काडटा. देव आमकां पिकोवणी दिता. And when we realize the purpose of our being called as parents, हे आमी उतर बरे भाशेन सांबाळयता, ओळखून घेता आनी दुसऱ्याक आमी परगट्टा. आज हे मिसान भाग घेतना आमची मागणी जावं दी. देवा, एक आवय कशी तुवें म्हाका विंचल्या, एक बापूय कसो तुवें म्हाका उलो केल्लो आसा. एक तरणाटी कशी देव तूं आमकां आपयताय. पूण जायते पावटी आमच्या कोन्या वरवीं आमकां दिसता आमी मेडे ओतम्यान कशी जियेता आनी आमी पयस रावता. देवा सोशियल आमी पयस रावता. आज देव आमकां लागीं आपयता. देवा सोरशी मिसोल जावन उलो मारता. आनी देवाचें उतर हें दुसऱ्यांक शिंपडावंक देव आमकां हुस्कायता. पयले सुवातेर आमच्याच कुटुंबाक आज आमकां सगल्यांक एक आव्हान आसा, एक चॅलेंज आसा. एंड द चॅलेंज इज आमची भुरगीं फादर इतली निबोर, आमची तें उतर आयकना. आनी कोण भाशेन देवाचें उतर देवाक कशी आमी मानतले. आज आमचे हांगासर पोटेसान जियेतले साबार गोंयकार आमी भाव भयणी आमचे कुडके जातात. आमी पिसोडटा. आमचो भावार्थ आलता दोलता, आमची बुन्याद कोसळून पडलेली आसा. Because we are not choosing the right things. आमी झाडां मारता आनी झाड ओडटाना सगल्यो संवसारी वस्तू आमी पुंजायता. जेन्ना आमी झाड मारता एके पावटी तें दुसऱ्या we cast our net in wrong places.
आज आमचे मागणे जावं दी खोल उदकान इन डीप वॉटर्स ताका त्रास पडटा खोल उदकान मारूंक इतलें सोंपें न्हय थोडी रावंक एकदम सोंपें बट टू go to the deep waters, to cast our net in deep waters is a struggle, difficult. पूण देव म्हणटा जेन्ना आमी खोल उदकान आमची झाडां मारतले हांव तेन्ना आमकां देवाची अबांडन्स ब्लेसिंग मेवतली कृपा गोठाय मेवतली हे वेळार मोगाल इश्टंदो हें बलिदान जावन आसा देवाची बेकून आमकां तर हे मिसाचेर इतलो बावाट आसा जाल्यार जे प्रश्न जे दूख जी येवजण तुमी घेवन हांगासर आसा येयलेली आसा वा आमच्या मनान आसा हे मिसांतल्या खालचीन तुमी हे तुमचें दूख तुमचे प्रश्न वतात मिसा भायर इतली पेकोवणी आमकां मेवची ना इट इज ओनली थ्रू फेथ दॅट वी आर हील्ड आनी होच भावार्थ आमी हांगासर हाडुया ही पेकोवणी आमकां देव दितलो म्हूण आमी जाणा जावया हे पेकोवणीक आमी खालतिकायेन उलो मारुया देवा तुजे सोशी उबो रावंक आमकां फावो न्हय पूण तरी आसतना देव एक कोडसो आमच्या ओंठार दवरता एक पेकोवणी आमकां दिता आमचें वायट धुवून काडटा आनी एक नवी येवजण आमकां रोसता तर सगल्यांची मागणी मोगाल इश्टंदो हे वेळार हांगासर हाडुया विस्वास आमी देवाचेर धरुया आनी खास जाल्यार हे मिसांतल्यान आमी दुसऱ्या पासत मागून घेवं जेन्ना आमी दुसऱ्या पासत मागता देव आमकां दोबरादान फावो करता म्हूण जाणा जावया कसली जायत आमची मागणी कसले जाय आमचे कोस आमचें दूख आमचें रोडणें आमचें दुयेंसां हें सगलें हे वेळार ह्याच आल्तारार धरुया ह्या मिसाक देवाची गोठाय देवाचें बोड देवाची शक्ती आसा ही शक्ती आमचेर घेवतली आनी आमचें दूख सगळें पयसतलें म्हूण उडकून घेवन हेंच मीस फुडें व्हरूया Fill my house unto the fullest. Eat my bread and drink my wine. The love I bear is held from no one. All I have and all I do, I give to you. Take my time unto the fullest. Find in me the trust you seek. Take my hands to you outreaching. All I have and all I do, I give to you. म्हज्या भावा भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्पद बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात सर्वेस्पराच्या मोगाल बापा आमचे रोसनारा
हो उंडो आनी दाकां सोरो बदलून जेजूचे मांस आनी रगत करून आमकां दी. ही पोरी आमचे ओस्कोत कुळीच्या पसोनाक तुवें दिलाय तें जेवण आमच्या ओतम्याकूय ससनाच्या जिविताचे पसून जावं दी. हे मी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर पदवीधरान ससनाचे देवा, सर्व कलेन सर्व तांचे जेजू क्रिस्ता तुझ्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ते तुज्या अनुशब्दा वरवीं तुवें सगळेंच रोसलाय. पातकांतली आमकां सुडयशाक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठवलय. पवित्रात्मे वरवीं आंकवार मारी उदेरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरून सोंसले आनी मरणाचेर जोईत व्हरून पुनर्जन्मोवन उगडापें केलें. देखून देवदूतान समेस्त भक्त संगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी म्हणटा. पवित्र 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 दोलबलाचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार व्हडला तुज्या वैभवान. तूं सर्गीं तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कोश्ट मरून सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनीक म्हणे, ओ तुमी सुमेस्क यात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पोरीन जेवण जातोच तांणी काल्ज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनीक म्हणे, तुमी सुमेस्क यात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्ज. नव्यान ससनीक कराराची हें रगत. पातकांचे बोगसोने मेलच्या तुमचे पासत आनीक सुमेस्त मनशा पासत तें वावरतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर्ताचो गोठ पोर गोठुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर जावं. तुझे पुनर्जन्मपण आमी पोर गोट्टाव. तुझे एनेक आमी ओतरेकताव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनीक सुमची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी क्रिस्ताची कूड रगत शेवतल्या आमा सुमेस्ता. पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोली तुज्या पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचो बाग्यून बाप, डेक्लेन आमचो गोवली बाप आनी सगळ्या यज्ञिका वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावनेची काकूट कर. तांकां तुज्या इश्टगुती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखार मोल पोलेन फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर आमी मागता. आंकवार मरी देवाची मागीर संगाती बागेन धरून दोता आनी सर्व कली तुका मनवले ते सगळ्या भक्त बरोबर ससाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या संगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पवित्र बापा
survordun an voibo tuka sasna chei sasnang. आयच्या दिसाक हाडलेली सगळी आमची मागणी सगळी आमची गरजो जेजू मुखार धरुया. बळा विश्वासान जेजून आमची मागणी आपणा सुरशी व्हरतलो आनी मागून दितलो हेच होच भावाट धरून जेजून दिल्लें प्रार्थन बडा विश्वासान म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, जी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां तशी आमची पातकां बरोस आनी आमकां तांणे पडून दिवं नाका. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दोळ्याकूण जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुमंदराक जेजू क्रिस्ताचे येनाय आमी बरवशान ओत रेखताव. तर आमकां तुज्या उदार कालकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर कथांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां वांडटा. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचेर बाबाताचेर दिसता आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवड चलयताय ससनांक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोबी आसूं. एकामेकाक मोगान शांती वाटुया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली. असतो जेजू आज आमकां सगळ्यांक उस्कायता. आमची झाडां खोल उदकांक शेवटूंक हो जेजू उलो करता. ताच्या उतराक पेदरून आपली झाडां शेवटिली आनी जायती मासली पुंजायली. हो जेजू आमचेरूच बेसांवां धाडटलो म्हणून उडकून घेवंक हे जेवणाक आमकां आमंत्रण दिता. आमी हे जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी.
면 모창가연코 울라서 모제 비돌지에다 모제 들지 모제즈 부결로모서 하고 위를 게로 질모서 아이로 제수 대타로 아번 모서 반사 달래 모제 카리스 시도를 타그라우 달래는 수게 비전 porto paus Kalizalen adoshi Jesus mozo de farot moche bitorcieta moche ordan peglole Attention kalis tortorta Tachamon mochamonant Moche jibe tacheso Moche kalzan totsomo Kedel moche anga Disproducto mormoli Papak mo'y mamultitlo Masogwe bawang mo'y lichi Mogan sakli perdolo Dakay fort kidot outside Gently Atanay bignan boys ko room Jesu did not remember At nga mo tiyanggayan ko Kusyalan maulaso Moche bitorcieta Moche dirci mo Jesu Bukelo mo so pon Virgelo cimoso Ailo Jesu dirtaro Apon moso pranzalo प्रार्थूया देवा आमच्या मोगाल बापा एका उंड्यांत आनी एके कालचीन तुवें
आमकां वांटो दिलाय. जेजूसोवी आमकां एक करूंक आमचें जिवीत संवसाराचे सुरवणे खातीर सुफल कर. होच जावं आमचो संतोष. आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. शेवटाचो आशिर्वाद दिवचे आदी तुमकां पयले सुवातेर सगल्यांक दिनवासता. हे जागरणांत तुमी भाग घेतले म्हणून. आनी आमकां जागरणां एकदम गरजेचीं, द विजिल्स. जेजूय आपलें जिवीत जियेत आसतना जागरणांतल्यान वो सकाळच्या वेळार मागण्यांतल्यान बापाचो तेंको घेतालो. आमकांय हीच शिकवण आसूंक जाय. आनी एक कोश्ट तुमचे, थोडीं कामाक तान आयलां आसतलीं, थोडीं थोकलीं आसतलीं, तरी आसतना तुमी हांगासर येयलीं हे मागण्यांत भाग घेवंक. हे कोश्टांक देव जायते जबाब दितलो. हो भावार्थ आमी धरून घरा वचुया. आनी शिकवण जी आज आमी नियाळ केल्लो आसा त्याच भावार्थान जिवंक आमची आवडे आमचे मागणे जावं दी. तुमकां दिनवासता आसतना दिनवासता आमचे कोंकणी प्रेयर ग्रूप, आमचे तरणाट्यांक, आनीक आमचे म्युजिशियन आनीक सिंगर्स वेन्स आनी ताचो पंगड हांगासर जी नवोच सुरू केल्लो आसा. ही आमचे दुसरे नायट विजील आनी तांणी जायते तोकूस घेवन आमकां आमच्या मागण्यांक अदीक तेंको दिलो. तांकां आमचे दिनवास. आमचे दिनवास ऑल्टर सर्वीस जागे आहा मरे ते, हय जागे आहा. तांकां आनी सोमेस्तांक जाणें आमकां मिडिया टीम आदार दिल्लो आसा. तर एका मोनाची एका काळजाची आमी जावची. आमचे पासत मागता आसतना आमी दुसरे पासत मागचे. आनीक तेच भावपणान जिवंक आमची आवडी आमची आशा जेजू वरवीं आमी बापाक उबारची. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पुतात्मा तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालो. वचून येत क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. Come on, have a way. Come, take us through the way. Come on, have a way. Come, take us through the way. आओ पास आत्मा जीवित मुझको कर दे. सूखी है ये धरती और टूटी है ये आशा. तेरे बिना जी सकेंगे हम. तू मुक्ति दाता ने मिट जाएंगे सबका गम. मेरे दिल की प्यासा. ओ जीवन चल बहता चल बहता चल. 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 जीवन जल तू आजा. दे तू अपना वरदान. तेरे जैसे साथी मिलेंगे हमको कहा. तेरे बिना जी सकेंगे हम. तू ही मुक्ति दाता. मिट पाएंगे हम सबका गम. मेरे मन की प्यासा. ओ जीवन चल बहता चल बहता चल. 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 ओ जीवन चल बहता चल बहता चल.
I'm gonna sing and love every day. Gonna sing and praise all day from Monday to Sunday. Oh, जीवन चल, बहता चल, बहता चल.